आमचे आयुष हॉस्पिटल धारगडे जे सुरवात जाला ताची हांगासर आमी ताची एक ओपीडी जेका सॅटेलायट ओपीडी म्हणटा ताची ओपीडी आमी सांखळेच्या हॉस्पिटलांत सुरवात करता। वाळपय, सांखळे आनी बिचोले आमच्या कडेन आनीक ओटी हांगा आसा, त्योय ओटी आमकां जाता तितके बेगीन सुरवात करपाक जाय। त्या खातीर प्रायवेट सेक्टर्स डॉक्टरांच्या बरोबर आयदर गायनेक ऑब्स्ट्रॅक्ट, आयदर ऑर्थोपेडिक सर्जन, आयदर सर्जन आनी एनेस्थेशलिस्ट हांकां घेवन आमी ह्यो तिनूय ओटी जाता तितक्यो बेगीन प्रायवेट सेक्टराचेर सुरवात करता। लोकांक एकूय पयसो फारीक करचो पडचो ना। बाकी राज्यांत जे फॅसिलिटीज ना ते फॅसिलिटीज आमच्या राज्यांत ना म्हणना, पण फॅसिलिटीज फ्री ऑफ चार्ज गोंय राज्यांत आमी दिवपाचें काम आयज तेंचे नेतृत्व सकयल आमी दिवपाचें काम आमचें चालू आसा। जायत्यो गोष्टी आनी येवपाच्यो आसा। आतांच आमी चर्चा करताले की डॉक्टर अमित म्हायदेव मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी सँक्शन दिल्लें आसा। गॅस्ट्रो खातीर कितलेय दुयेंस येतात ते बी गोवा मेडिकल कॉलेजांत आमी चालू करतले। म्हाका दिसता फुडल्या 30 दिसां भितर कितें ऑलरेडी 50% काम जाल्लें आसा। नवे कॅथ लॅब्स आमी घालता। स्ट्रोक आयिल्ले पेशंटाक डॉक्टर सनत पाटकर हेका आमी ऑन बोर्ड ऑलरेडी घेतलेले आसा।